मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे सुरू प्रताप. ड्रेनेज चेंबरांतल्यान रस्त्यार व्हांवता बुरशें उदक. तिडकल्यात म्हापशेकार. टॅक्सीवाले चालूच दवरतले आंदोलन. मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले पणजे बंगल्यार, पूण 25 जणांच्या शिष्टमंडळाक भितर घेवंक नाशिल्ल्यान गेले हात हालयत. पेडणेच्या आमदाराक घेवन येयात बरोबर, घालता सगळ्यो मागण्यो जाग्यार, सीएमान सांगले मिडियाक. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या भोवतेक वाठारांनी शिरशिरतलो पावस. कांय वाठारांनी रोखतलो घोग्यांनी. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोयचे ट्युरिझम स्टेक होल्डर गोवा बंद करतले. आंदोलन चालूच उरतले. मुख्यमंत्र्याक पणजे मेळपाक आयिल्ले टॅक्सीवाले शिटकावणी दिवन गेल्यात. जाल्यार मोपा विमानतळावयल्या पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करता पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांनी आमदाराक बरोबर घेवन आपणाक मेळचे, मुख्यमंत्र्यान सांगला. आणि आम्ही पण सांगला जरूर आज आमचे इश्यू रिझॉल्व जायना जाल्यार फाल्यां आमी ऑल गोवा ट्युरिझम स्टेक होल्डर आमी डिक्लेअर करतले. गोवा बंद डिक्लेअर करता. कित्याक जरूर तो सरकाराक नाका हे आमचे गांव भावांनी पोट भरलेले आपले जाल्यार सरकाराक चिंतूनी ते व्हडल्यांचे दोन्ने चलोवंक सोदता. काजिनोज हे ते व्हडले दोन्ने, पूण आमचे गोंयकार आपले खूद जे नोकरी दिना सरकार आनी आपल्या पांयांचेर उबे रावन ते कोशिश करता ते तुमी आमचे बंद करता. आयचो इश्यू फक्त पेडणेकार टॅक्सीकारांक भितर आफयल्ले. हांवें आमदार जाल्लो तेंचो. आतां ते जर तांकां पेडणेकारांकूच टॅक्सीकारांच्या विशयाचेर वेगवेगळे कोण बेश्टे लिडर येतले. हांवें बदल जशें सांगलां तांकां राजकारण करपाचें टॅक्सीकारांचें पडलेलें ना. तांकां फक्त राजकारण करपाचें. पोळी भाजपाची कशी पळयन रे, म्हणजे जेन्ना उजो पेटलो काय आपली पोळी भाजपाची, तितूंतले थोडे ते राजकारणी आसात. ओके, ते म्हाका फरक पडोंक ना तेंचो. ते आजुनूय सांगता पेडणेकार टॅक्सीकारांक हाडा बरोबर आयज सुद्दां परत बसून मिटींग करता आनी तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो हांव मान्य करता. मोपा विमानतळाक पेडणेकारांच्यो जमनी गेल्यात. ताच्या बदल्यांत तांकां पैसे वा जॉब मेळटले अशें आश्वासन दिल्ले. टॅक्सीवाले हो तातूंतलोच एक घटक. तांणी कांय मागण्यो केल्ल्यो, त्यो मतींत घेनात म्हण आंदोलन चालू केलां. मुख्यमंत्र्यान पेडणे येवन टॅक्सीवाल्यांक कडेन उलोवचें अशी तांची अट आसली. अटी मानून घेतात. आपणाक सचिवालयात येवन मेळचे, सीएमान सांगले. सगळ्या एमएलएची मिटींग घेतल्या. सगळे एमएलए बी एग्री जाले, इन्क्लुडिंग द लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री जाले की एव्हरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर. हाजेर पयलीं म्हटलें सगळे एग्री जाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाले एग्रिगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडिंग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां एप बेज मिटर दिवचो. जे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर तांकां एप बेज मिटरूय दिवचो, जेणे करून तांकां एवरी टायम रिन्युअला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटात ते भरचे पडचना. मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाज्या खातीर कितें 300-400 रुपया भरचे पडटात तेय भरचे पडचना. बट ऑल दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रिगेटर आनी आमी तांकां एप बेज एग्रिगेटर दिवपा खातीर तयारी जाल्या. तेंच्यांनी जर आयले तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या गोवा म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना. गोवा वेल्थ जाता सरकारान जो तेंच्यांनी आपलो करचो. म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचें हाजेरूय बी आमी तयार आसा. मागीर दिसा आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीज म्हणजे तेंचे डिमांड आसता तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर. ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली तेंच्यांनी जी वाडयल्ली ती. तेंच्यांनी सांगलो आमकां टायम स्लॉट 5 मिनटां वयल्यान ते पार्किंग स्पेसीन आमकां 10 मिनटां रावपाक जाय. ती आमी ऑलरेडी 10 मिनटांय दिली. आतां ते कित्याक आंदोलन करता हें म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी उलोवपा खातीर कोण ते पेडणेकार जेन्ना टॅक्सीकार आहा पयलीं आमदाराक घेवन तेंच्यांनी हांगासर येवचें, तेंचे डिमांड आमी सोडयता. मोपा राजकारण चल्ला. राजकीय महत्वाकांक्षेच्या आंदोलनात राजकारणी हस्तक्षेप करतात. त्यांचे पासून पेडणेकारांनी सादूर रावचे असो सल्लो दिवपाकय मुख्यमंत्री विसरलो ना. हे आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता. फकत गोय एक अशें उरलां जंय ट्रान्सपोर्टात टेक्नॉलॉजी ना. ट्रान्सपोर्ट सेक्टरात
टेक्नॉलॉजी वापरात आमकां ॲप नाका अशें म्हणून जावचें ना. गोंय मागास कित्याक रावपाक सोदता? ट्रॅव्हल अँड ट्युरिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष जॅक सुकिजाक प्रश्न पडला. It is only in Goa that we do not have technology in transport. Small attempts have been made with Goa Miles and Goa Taxi app, but today what we are saying is the customer does not have choice. It is like going back to an era where the only car you could buy was a Maruti or a Fiat or buy a BSNL phone, and we know what that resulted in. So it is our humble request to our taxi brothers to please introduce taxi technology in the transport sector, not only in the taxi sector but also into public transport, improve public transport. This issue has been going on for a number of years. Amka app naka. You go even to Bangalore today, there's an app like Nama Yatri which rickshaw drivers have gotten into. So how can Goa remain backward in this regard? The government has to remain strong because this is something which benefits consumers. Consumers are far more in number than a section of taxi operators who are well organized. So the government has to be strong. मुख्यमंत्र्यान खंय 25 जाणांचे शिष्टमंडळ पणजे आफयले, ते प्रमाण टॅक्सीवाले थंय पावले, पूण प्रत्यक्षात 10 जाणांकच धाडात असो संदेश सीएमान दितकच आंदोलन खुबळले. तांनी घरची वाट धरली, पूण ताचे आदी ट्युरिझम स्टेक होल्डर गोवा बंद करतले अशें सांगूनच गेले. ऐकात. राम रे ये म्हणटा आनी तुम्ही वयतात कित्याक परत? अरे आमकां आमी डिस्कस करया मरे 25 जाण या मरे देत रे चल मा इधर आमचे टॅक्सी वाले अकाउंट आहे टॅक्सी वाल्यांनी स्टेक होल्डर मरे 25 काढले आमी पळय सांगलेले पळय तेका दिवस साहेबाक तेच 25 जाण आसा. आता ते काय नाका एका नाका आमी मागीर क्रॉस जाता मरे आमी बेश्टे कोण कोणाक घाले ना रे राव न्ही हांगा तर ना कशें आमी कशें सांगतले तेंका आमी सांगचे ना तेंका प्रश्नाचेर तोडगो काडलो पण ते येयले आमकां समोर बॅकअप दिवपाक म्हणजे उलोवपाक दिवना सोल्युशन मेळ्ळें की जालें न्हू आमकां सोल्युशन मेळ्ळें. तुम्ही 25 जाणां हाड म्हटलं तेंचे बरोबर सांगला पयलीं ते आसतले टॅक्सी वाले जे आहा 25 जाण या अरे 25 जाण आसता म्हणटाले मरे आमची मेसेज प्रॉमिस केल्ले त्या प्रमाणे आमी घेवन येयल्या. आमी एक्स्ट्रा घेवन येवंक ना प्रॉमिस केल्ल्या प्रमाणे त्या प्रमाणे हे सरकाराचे डिवायड अँड रूल. हांव ओपन सांगता, हांव प्रेसिडेंट ऑल गोवा ट्युरिझम स्टेक होल्डरांक सांगता, हे सरकाराचे डिवायड अँड रूल. सरकार सांगतात ओन्ली टॅक्सी ड्रायव्हर्स भितर म्हणजे रॉंग. आमी ऑल गोवा ट्युरिझम स्टेक होल्डर्स एकठांय झालेले आहा. फक्त पेडणेचे टॅक्सी वाले भितर म्हणजे हे एब्सोल्युटली रॉंग. हे जर सीएमाचे उतर जाल्यार हांव मानता की सीएम आमकां घेवन येनाका म्हणून सांगता म्हणून. हेका लागून तितून सगळ्यांक सांगताले वचो नाका तुमी. सीएम केन्नाच तुमकां रक्षात रावना म्हणून तो स्वताच तुमकां धांवडायला वचून आनी तुमकां कोणाक घेवचें ना म्हणून सांगला. तर आतां सेम थिंग घडला बी हांगसर आनी आमी पळय सांगला जरूर तर आयज आमचे इश्यू रिजॉल्व जायना जाल्यार फाल्यां आमी ऑल गोवा ट्युरिझम स्टेक होल्डर आमी डिक्लेअर करतले गोवा बंद डिक्लेअर करता. कित्याक जोरी तो सरकाराक नाका हे आमचे गांव भावांनी पोट भरलेले आपले जाल्यार सरकाराक चिंतुनी ते व्हडले जे धंदे चलोवंक सोदता काजिनोज हे ते व्हडले धंदे. पूण आमचे गोंयकार आपले हूद जे नोकरी दिना सरकार आनी आपल्या पांयांचेर उबे रावन ते कोशिश करता ते तुमी आमचे बंद करता. आमकां सीएम सरान आपयलो आनी बरो रिस्पेक्ट दिलो म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी कांय नाका पुरो भायर दवरल्या तोच रिस्पेक्ट दिला. आयज तो आमच्या गोंयचो गोडफादर म्हणून आमी त्या रिस्पेक्ट करताले. थँक्यू व्हेरी मच. सॉरी प्लीज आनी येवचें ना आमी हांगासर धरून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, डिलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि सानिका नागवेकर. दिवचल सावन मुळगांव नानोड्या वचपी रस्त्यार अपघातांचो भय निर्माण जाला. लायटीच्या खांब्यांक आणि केबलांक वेलींनी रेवाडो घातला. येरादारेत आडमेळी येव येतात. केबलाचे गुठले जाल्यात. संबंधित खात्यान हाचेर बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागला. आणि आम्ही पळयता की हो नानोडा मुळगांवच्या नानोडा गांवांत येवपी हो रस्तो
आणि खुबश्या जाग्यांचेर जी झाडां आसा रोड सायडीची ती सगळी इलेक्ट्रीक पोलाचेर तशेंच वायरींचेर येयल्लेली आसा. हातून एक मोठो एक्सिडंट जावपाक हांगाची जी पंचायत आसा ती कितें करता कोणाक कांय खबर ना. आतां नवीन पंचायत लाटंबरची जाल्या आनी हांगातलो थळावो पंच आसा तेजें हांगा लक्ष आसा हाचें आमकां कितें दिसना. कित्याक तर ही जी झाडां आसा ती सामकी वायरींचेर रेस्ट जाल्लेली आसा आनी समज कितें जालें वायरी पडल्यो जाल्यार एक कोणी हांगासर मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता ताचेर पडून मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा. त्या खातीर हांगासर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक तर हांगा जी मदल्यो वायरी आसा तांचेर वेली बी जाल्लेली आसा. खुबश्या जाग्यार आमकां दिश्टी पडटा की वेली आसा आनी त्यो सामकी वायरी घेवन जमनीर येवपाची शक्यता आसा. जी लोकांची सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करपाक जाय. हांगा फक्त नवीन वायरी घातल्यो म्हणून जायना. कित्याक तर हांगा सायडीक घरांय आसा, लोकूय आसा, एक वाडो आसा मोठ्या प्रमाणात आनी वायरी पडल्यो जाल्यार एक चॉपी येवन कोणाक जीवीक हानी जावपाक शकता. त्या खातीर हांगा लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक खुबसो जो ऑलमोस्ट 2 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो आसा तो सगळी झाडां जी आसा ती सगळी वायरींचेर इलेक्ट्रीक खांब्यांचेर म्हणजे हांगा उदकूय भरलेलें आनी त्या खातीर मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. त्या खातीर जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तशेंच पंच मेंबर तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ती ट्रीम करपाक जाय. आतां चतुर्थी येवपाची जाली आनी आनीक मोठी येरादारी हांगा वाडटली आनी लोकांचें फेस्टिवल आसल्या कारणान लोक भोंवतले बी हांगा. त्याच्या पयलीं हांगा जे समस्या आसा ती सोडोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2013 म्हापशां सिवरेजीचे ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्प चालू केल्लो. पुराय म्हापशां ड्रेनेज चेंबर घातिल्ले. अजून हो प्रकल्प चालू जावंक ना. हाचे दुष्परिणाम आता दिसपाक लागल्यात. ड्रेनेज चेंबरांतल्यान उदक रस्त्यार व्हांवता. म्हापशां गांवसावाड्यार अशेच रस्त्या मदीं ड्रेनेज चेंबर आसात. तातूंतल्यान उदक व्हांवता. रस्त्याची दशा करून सोडल्या. आयकात म्हापशेकारांचे उतफर्के. रस्त्यार कंक्रीटूय घालपाची आनी कांय नायको उपाय. कित्याक वन बुटाक वयतले भितर ते कोणाक हें आहा ती मातून तुम्ही आता डेली अप अँड डेली डाऊन आतां अशें कितले दीस जाले अशें तसा हें आतां 10-40 गेले हेंच्यान काय परत वयता. टेंशन आतां आनी थोडे 10 दिसांनी हांगासरल्यान आमी गणपती हाडटले. गणपती हाडटना तेन्ना हांगा पळय थंयसून गाडी हांगा येता पळय तेन्ना कितलेशेच गणपती येता. 1-2 न्हू कितलेशे 40-50 गाडी आनी गणपती आसता 10-10, 15-15 ते पळय गणपती घेवन येता आसतना हांगा हालता पळय ते भंय दिसता पळोवन अशें रस्त्याक. आनी फाल्यां हांगा उदक भरत जाल्यार कितें दिसतलें आमकां कांय दिश्चेच दोना. ती गणपती मुर्ती बाबा आमी हें करपाची काय हांगा हें आमी अशें ह्या रस्त्यान वयता तेन्ना कितें तरी हें बेगीन हें रस्त्याचें कितें तरी करपाचो जाता दिसलो बेगीन. कित्याक दीस उरोंक ना न्ही 10 दीस सुद्दां ना. चडान ते चड बेगीन हें काम करून घेवंक जाय. 2013 आमी जेन्ना हो प्रोजेक्ट सुरू केलो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो म्हापसाचो आनी तेजे खातीर आमी चेंबर्स इन्स्टॉल केल्ले सगळे म्हापशाभर आनी पायप्स ले केल्ले. आयज जाल्ले ते आसा की हो प्रोजेक्ट चालू तर जावंकूच ना. कित्याक तो कंप्लीट जावंक ना. कितें रिजन्स आसा ते सरकाराक खबर आसा रिजन्स. पण आतां हेजे जे रपकशन्स आसा म्हणजे जे त्रास आसा ते येवपाक सुरू जाल्ले आसा. एक म्हणजे जेन्ना ते उदकाचे टँक्स आसा थंय जेन्ना भरता समर खजान ते रिटर्न उदक परत ह्या पायपान धाडटा आनी हो चेंबर जो आसा तो ओपन जाता. ओपन जावन हो इतलो रिस्की जाता. हेजे भितूंतल्यान लाखांनी लिटर उदक भायर सरता आनी जो मनीस हांगा उदकान चलत जर तो क्रॉस जाता तो ह्या 1000 लिटराच्या चेंबरान वचून मरू शकता. जर तो मेलो तर तेजी जे लायफ लॉस आसा तेजे जबाबदार कोण आसा? PWD आसतली न्हू. खंतीची गजाल म्हळ्यार संबंधित विभागाक कळीत करून लेगीत कोणूच काना मनार घेयना. नगरसेवकान खंत उक्तायल्या. रस्त्याच्या मधोमध चेंबर घातला आणि चेंबरान न्हू सरावंडींग फिलिंग केलें मुगो लँड. सरावंडींग लँड फिलिंग केल्यान ते उदक वचपाक भायर वाटना आनी भरतेच्या टायमार बी ते उदक त्या चेंबरातून भायर सरता आनी सुकती आसतना ते लेवल जाता आनी केन्ना केन्ना ते ट्रायल घेता पळय तेन्ना तेन्ना ते उदक फ्लोट जाता. हांव नको ते वेदर इट इज कंप्लीट जाला काय इनकम्प्लीट आसा. पूण खूब फावटी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगले. आमच्या लोकल MLAच्या कामार खूब फावटी घातले पूण कोणूच
खानार हात दवरिना आनी काम करपाचें सोदिना. लोकांक खूब त्रास जाता. फुडें एक वाडो आहा मड्डार म्हणून, त्या लोकांक खूब त्रास जाता वचपाक पावसाक. दपारभर पाणी जाता तांकां वचपाक. स्कुटरी व्हरोंक मेळना. तांकां टर्न मारून असो हायवेसून सर्वीस रोडासून वयचो पडटा. ते जाता तितले बेगीन करून ते उदकाचो फ्लो येता पळय तो बंद करचो अशें तेंचे कडेन मागणी म्हजी. आनी आमदारान हांगा सिरियसली लक्ष घालचो. आनी प्लस ते कितें रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आहा त्याच्यामुळे तो कंप्लीट रस्तो गेल्लो आहा. आनी त्या रस्त्याक आमी टेम्पररी केन्ना केन्ना लोबर घालता आनी टेम्पररी रिलीफ मेळटा. परत ते पाणी भरलें की ते परत लोबर वयता आनी परत आसा तशें जाता. सो दॅट हे काम आमच्या आमदारान करचें. कित्याक हांवें खूब फावटी कानार घातले तेच्या करया 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 म्हणटा कळ्ळें, पूण अजून पासून तेणी करूंक ना. सो म्हाजो हंबली रिक्वेस्ट आसा बिकॉज ऑफ माय विलेज पीपल. They are suffering. We are taking tax, everything taking from the public, from my village people. But this work is not doing. This is a must require work for repair road and that flowing of water should be stopped. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. नुस्तेकार कामगारां खातीर नुस्तेमारी संचालनालयान समुदाय संवाद कार्यावळ घडोवन हाडली. कुडबॉन जेटी वयल्या नुस्तेकार कामगारां खातीर हे खाशेले आयोजन केले. भारतीय नौदळा वांगडा कोस्ट गार्डाच्या जोड पालवान कार्यावळ जाली. पळयात. कुछ होता है तो यही आपका इशू मेनली यही होता है. जितना भी सेगमेंट जो हमने जितने अटेंड किए हैं मेन यही इशू होता है. तो ये आप अपनी जो कोस्टल पुलिस है, कोस्ट गार्ड पुलिस है, उनको कंप्लेंट कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर बाद कोस्ट गार्ड पुलिस जो कोस्ट गार्ड है वो भी आ जाएगी. और सबसे दूसरा तो मेन है, आप में से जितने भी बोर्ड पे जाते हैं लाइफ जैकेट है सबके पास रहता है, हमेशा वियर करते हैं, हमेशा पहनते हैं. तो वो वाला लाइफ जैकेट होगा जो बड़ा वाला रहता है, वो लाइफ जैकेट सब में रहता है सबको ना पहनते. और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कोई है, आग लग जाता है, बाई चांस एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, आग लग गई, खाना वाना पकाते हैं, कौन सा इक्विपमेंट है आपका. CO2 एक्सटिंग्विशर है, फायर बॉल आता है, DCP का वो है, कुछ नहीं है. ये जो भी इक्विपमेंट रहता है, डिस्ट्रेस सिग्नल अलार्म रहता है आपके सभी में बोर्ड में है. फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उपकरण होते हैं जिससे हम आग से लड़ते हैं. रेड कलर का सिलेंडर आता है. सर्च एंड रेस्क्यू के टाइम पे जो भी नंबर यूज किया जाता है वो नंबर आपके पुलिस वालों को बताया, आपके बंदों को भी बताया. और अगर वो वाला भी नंबर नहीं करता है तो हमने अपना ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का नंबर दिया, उस पर भी कॉल कर सकते हैं. और कोस्ट गार्ड ऑलवेज 916 नंबर कहलाता. और गोवा के अंदर रहते हुए आप गोवा कोस्ट कंट्रोल को भी 40 नंबर तक कॉल कर सकते हो, जिससे कि अगर हम रेंज में नहीं है तो वो हमको परमिशन पास करेगा. और लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय ले जाना, सेविंग इक्विपमेंट है ले जाना, बहुत एसेसरी है. तो उनको क्या क्या आइडिया दिया है आप लोगों ने कि कुछ हो गया अभी? कुछ हो गया तो आप हमको कॉल कीजिएगा, 60 नंबर पर कीजिएगा. नहीं तो आपके पास जो हैंड बीकन है उससे आप ऑपरेट कीजिए, उससे हमको लोकेशन पता चलेगा, हम लोग उधर आएगा, हमारा हेडक्वार्टर में जाएगा, हेडक्वार्टर से आपको मैसेज आएगा, शिप में आ जाएगा मैसेज. शिप में आएगा तो हम लोग उसका एक्शन लेंगे. और हमने तो यही बोला कि अगर HC में आप जा रहे हो तो आपको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट ले जाना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी जान मान का हानि नहीं है. अभी उधर कभी रेंज नहीं मिला तो उसके बारे में क्या है? DHF में रेंज मिल जाता है.
VHF में रेंज नहीं मिलता है तो आपके पास जो हैंड एंडलेड बीकन दिया उसको यूज करो, हमारे पास पोजीशन आएगा, पोजीशन प्लॉट करेंगे हम, हेडक्वार्टर को रिपोर्ट बनाएंगे या तो हेडक्वार्टर हमको रिपोर्ट बनाएगा। ओके, वहाँ लोकेशन पे आप लोग जाके उनको सर्वाइव करेंगे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. भारतीय हवामान विभागान उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बहुतेक वाठारांनी पावस शिरशिरतलो अशें सांगला. कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस रकतलो. फुडले कांय दीस हवामान अस्थिर उरतले. 29 ऑगस्ट मेरेन अशीच परिस्थिती उरूं येता. लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. वीज सेवांनी आडमेळी येवं येतात देखून लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें हवामान विभागान सांगला. अरबी दर्या आणि ईशान्य भारताचेर उण्या दाबाच्या वाठाराचो पुराय गोंयच्या हवामानाचेर परिणाम चालूच आसा. फुडल्या 7 दिसांत कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस आणि वादळी वारो घोळपाची शक्यताय आसा. दर्यादेगेर खर वारो येवन धोक्याची परिस्थिती निर्माण जातली असो अदमास आशिल्ल्यान नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. 27 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. अस्वस्थ हवामान चालू उरपाची शक्यताय. अरबी दर्याचेर उण्या दाबाच्या वाठाराचो हवामानाचेर परिणाम. पावसाची अपेक्षा. शेनवारचे तापमान 31 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांनी दर्यांत वचचें न्हय. हवामान विभागाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.